महात्मा गांधीन जायते बरें केलें आनी तो झुजलो आमच्या भारता खातीर। अहिंसा आनी सत्य ही फॉट फॉर ट्रूथ एंड नॉन वायलन्स। तसोच जाती खातीर वावुरलो, धर्मा खातीर वावुरलो, गरिबां खातीर वावुरलो। तसोच जोण एकलो गोंयकारांक उलो मारता गांधी झगडलो त्याच भाशेन आमी वगार एकवटान फुडें वचोंक आनी आमचें हें गोंय सांबाळूंक। आयज आमी हिंगा उबी आसा महात्मा गांधीच्या पुतल्या फुडें आमी सीएमाक डॉक्टर प्रमोद सावंताक डिमांड करता आमकां मास्टर प्लॅन बेगीनच्या बेगीन मेळचो म्हूण। आमी मास्टर प्लॅनाक रिक्वेस्ट केल्ले सीएमाक नोव्हेंबर 2024 आमकां मास्टर प्लॅन मेळचो म्हणून आमी सीएमाक 35,000 पेटिशनां ताच्या हातान दिल्ली आसली। आमकां बेगीनच्या बेगीन मास्टर प्लॅन पूण आयज मेरेन आमकां तेजो रिप्लाय मेळोंक ना। ही जावन आसा एक युनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सायट। गांधीजी आमचो देशाचो बापू आमी ताका म्हणटा। अहिंसा, सत्य, सत्याग्रह ही ताची मूल व्हॅल्यूज जे आसात ते आमच्या मोतीन सदांच रिगलेले आसात। तेच व्हॅल्यूज घेवन आयज आमच्या काळजान राग आसा खरो, पूण हिंसा करिनासतना ताच्या ह्या जल्म दिसाक मान दिवन शांतीन, मोगान, अहिंसेन आनी सत्य आमच्या मनान धरून आमी हांगासर जमल्या, ह्या पवित्र स्थळार जमल्या। ओल्ड गोवा म्हणटा तें शार इतिहासान पळोवंक गेल्यार इश्टानो 500 वर्सां फाटीं तुमी पळयात आनी आजयेक जोरी तर कोणी येता त्या काळार दुबय ना, त्या काळार बॉम्बे ना, दिल्ली म्हणटा ते कोण चिती नासलो पासून, सिंगापूर ना, ऑस्ट्रेलिया ना, मलेशिया ना, सगलो लोक गोंया येतालो। आनी जे भाशेन गोंया फुलताले जाय तो व्यापार हांगासर जातालो आनी खंयसरूच जायनासलो। इतलो लोक येत म्हणून आमी चिंतूंक ना, पूण खरेंच आतां आमकां कळोन येयलें की आमच्या गोंयच्या साहेबाच्या मनान कितल्या लोकांक बळ पडला पळय ती। कित्याक सगलो लोक बरे भशेन हिंगा येयलो आनी बरे भशेन आतां ते आपल्या घरादाराक गेल्या पुरो म्हूण आनी सगळे गोंयच्या साहेबान तेजे पुराय बेसावणी तांकां व्हरूंक